मायनिंग करपाक जर जाय जाल्यार ते सगळ्या लोकांक विश्वासान घेया आणि शेतकारी ग्रामस्थ ह्या सगळ्यांक तेजो शेअर दिया आणि ते मायनिंग फुडें चालू करया। लोकांची कोऑपरेटिव्ह सोसायटी करा आणि ते मायनिंग फुडें चालू करा, ही आमची प्रमुख मागणी आसा। आमच्या माननीय उपजिल्हाधिकारी दिवचले यांनी आमकां सांगले की जर ऑर्डर आसूनय जर नुकसान भरपाई दिवंक ना जाल्यार आपूण तेंचेर फौजदारी खटलो दाखल करतलो हे आमकां आश्वासन तेंच्यांनी दिल्लें। पूण आयज मेरेन जवळ जवळ 1 वर्स ह्या गोष्टीक जालें, आयज मेरेन तेंच्यांनी तेंचेर खटलो दाखल करूंक ना। आयज खंयचोय मनीस RTOचो जावं खंयचो कायदो मोडलो जाल्यार तेका खंय तरी रोखडीच घरा कडेन तेजो हें येता, दंड फारीक करचो म्हणून सरकारची नोटीस येता। आणि जर हे लोक मायनिंगवाले अशा प्रकारे शेतकऱ्यांची अमाप नुकसानी करून जर तांकां हें करता, आयज तेंचेर कारवाई कित्याक जायना? काय प्रशासन सगळें तेंच्यांनी विकतें घेतलेलें आहा असो आमकां संशय येता। म्हणून ह्या संशयाक तेंच्यांनी जागा दवरची न्हू, ही आमची दुसरी मागणी आहा। आमचे जे जलस्रोत किंवा इतर जी सगळे हांगासर नापीक जाल्ली आहा जमीन, ही सगळें जें कितें जालां ते सगळें तेंच्यांनी पूर्ववत करून दिवचें। हें जो पर्यंत करिना तो पर्यंत कशाच प्रकारे मायनिंग जो आसा विशय हो ह्या जे विद्यमान खाण मालक आसा तांकां कशाच प्रकारे थंय काम करपाक दिवचें न्हू आणि हो विशय सरकारान गांभीर्यान घेवचो। नाल्यार आमकां संपूर्ण उत्तर गोवात न्हू तर दक्षिण गोवा सुद्धा आमकां सगळ्याक उठाव जर करचो पडलो जाल्यार आमी एका पांयार आमची तयारी आसतली आणि सगळ्या शेतकऱ्यांक जागे करून हो विशय दसाक लावपाचें काम आमकां प्रामुख्यान करचें पडटलें। हो कोर्टांतल्यान मेळूं शकता, कारण विद्यमान जे भाजपा शासन आसा हे पूर्ण ह्या भ्रष्टाचारात गुंतलेले आसा। खाण मालकाक सगळे तेंचे लागेबांदे आसा आणि हे आमदार आणि मंत्री खुद्द हे ट्रान्सपोर्टान असल्या कारणान जनतेक आणि आमच्या खाणग्रस्त भागांक अजून पर्यंत न्याय मेळूंक ना। सो सरकारा कडेन वचप हें काम आमी करतात। पत्र व्यवहार केलो, मामलेदार, डेप्युटी कलेक्टर, कलेक्टर, पत्रकार हेंकां आमी पत्र हें दिता सगळे, पूण तेजेर एक्शन जायना। म्हणटकूच एक्शन जर जातली आमकां रिलीफ मेळटलो जाल्यार एक उरला शेतकऱ्याक आशेचो किरण म्हणटा तो आतां दिसता तो कोर्ट, जी ज्युडिशरी आमची जी आसा तितूर आमकां संपूर्ण विश्वास आसा। आज पर्यंत जो गोंयच्या हिता खातीर जे जे पर्यावरण हानी जाली आनी जेन्ना जेन्ना आमी पर्यावरण प्रेमी गांवांतले लोक उठले, एक्टिविस्ट उठले, समाजसेवक उठले आणि तेन्ना ही हानी थांबलेली आसा। ही हानी केल्ली आसा पळय ह्या संबंधीत मायन ओनर आसात किंवा ज्यो पंचायती आसा, हे आमदार आसा, हे लोक ह्या सगळे डिस्ट्रॉय करपाक जबाबदार आसा। हेंचेर अजून पर्यंत कारवाई जावंक ना, कारण हे सगळे 2 गोष्टी गोंयांत चलता। एक खाण माफिया हे डॉमिनेट करता आणि खाण माफिया आणि दुसरे हे पॉलिटिकल माफिया। कोण मायनच करू शकना, हे मायन ओनरूच सायन करतात सरकाराकडे आणि हे डीड मागीर फॉलो केले वयता आणि हे डिडा प्रमाणेच सगळ्यो गोष्टी चलतात। आणि हे कितकेशेच पानाचे कायदे भितर कितकेशेच रूल आसा, ते रूल असे सांगतात की हे करिना जाल्यार मायन बंद पडटली, मायन करू शकना, ते करिना जाल्यार ते फॉलो करिना जाल्यार रूल मायन तूं चलोवंक शकना। जाल्यार हितूरले कितके रूल मायन फॉलो करता ते पळया, एकूय करिना। हो तर आमचो अनुभव आसा, आमचे कडेन सगळे कागदोपत्री पुरावे आसात, सगळे कितें ते आसा। पण आमकां जेन्ना हे खंयसूनच रिलीफ ना मेळनासलेल्या कारणान मदींच म्हटलें सरकारान की डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन म्हणून स्थापन केलें। तितून म्हणपाक लागले की मायनींनी पयशे घालपाचे, मायनींनी कितें लोकांच्या हेच्या खातीर पयशे जमा केले आणि ते केले बी आसा अशें म्हणटात। जाल्यार ते खंय आसा काय म्हणून हांव विचारूंक सोदता सरकाराक।